सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी आयच्या मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयची मिसाची भेट सोंपून गेल्ल्या जोसेफा आंद्रेजा वाज हिच्या आत्म्याक आमी भेटयता. तिच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आगुस्तीन फेर्नांडीस. आयज आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता. देवान ताका पेकोवणेचो हात लावंक मागुया. आनी सगळीं जीं कोण बरीं नात तांकां सगल्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. भाव भयणीनो, आयज इंटरनॅशनल डे ऑफ टायगर. टायगर प्रोटेक्ट्स फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट गार्ड टायगर. ही उतरां आमी ह्या दिसांनी आयकल्या. कितें भाशेन देवाक आर्गां दिवया कित्याक आमच्या गोंयांत हो टायगर रिजर्व फावो जाल्लो आसा. कितें भाशेन मागुया आनी देवाक आर्गां दिवया. गोवा फावंडेशन, डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस एंड एडवोकेट नॉर्मा आल्वारीस हांचे पासत आनी देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया कित्याक आमच्या गोंयचे पासत निस्वार्थीपणान जायतो वावर तीं करतात. तेच बरोबर मागुया आमच्या फॉरेस्ट मिनिस्टरा पासत जांची आशा आनी जांचो भ्रश्टाचार केन्नाच उणोच जायना. आनीक ह्या फावंडेशनाक कितें भाशेन नाका जाल्ल्यो वस्तू ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस तांणी उलयल्ले आसात जाल्यार तांकांय बी फावो ती जाणवाय देवान फावो करूंक. आनी जें कितें आमकां बऱ्याक पडटलें आमचीं रानां वानां सांबाळपाक, आमची म्हादेय सांबाळपाक आनी आमच्या लोकांची ज्यो काजू आसात आनी हेर वस्तू आसात त्यो सांबाळपाक हें आमकां बऱ्याक पडपाचें आसा. तें लोकां पासत हाडूंक तांकां जाणवाय दी म्हूण मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या गोराब्यां पासत देवा मुखार दवरुया. मणिपूरच्या स्टेटा पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबून आयच्या दिसा पवित्र सभा बाग्योंत मार्ता, मारिया आनी लाझरस हांचे समोरण उगडास करता. कितें भाशेन जेजू म्हणटा, मार्ता मार्ता कितले वस्तूंची दास्ती म्हूण तुका, मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला. देवाच्या उतराक आमी दिसपोटी अदीक ध्यान मन दिवन आमचें जिवीत सारूंक आमकां जेजू आज उलो मारता. तरीच कृपा आमकां खतखत्याच्या मिसांत मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धर्मीन बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान अमसो अपराध सगळ्या देवतां अनुभवतान तुमकां बाबा भयणीनो तुमचे खातीर आमचे सर्वेस देवळाक विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा सासणाच्या देवा, तुज्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक बाग्योंत मार्ताक आनी मारयेक तुवें फावो केली. तांची देख घेवन आमी तशेंच हेरां मनशां सगळें जेजूक देखूंक सुडसुडायेन तांची सेवा करूंक आनी अशें स्वर्गांत तुजे मोहिमेक स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूत चलयता सासणाच्या ससनाक. भाग्योत जानवायेच्या पयलें चिटीवेलें वाचो. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचो आनी जो कोण मोग करता
तो देवा तावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना तेका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळच्या खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग कोता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करून बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केला, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेच केदींच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सोबें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सोबें सोपुर्नायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे कुणे वरवीं आमी ताची सोबें जियेता आनी तो आमचे सोबें जियेता म्हूण कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारो कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सोबें देव जियेता आनी देवा सोबें तो जियेता. देव आमचो मोग कोता म्हूण हो मोग आमी ओळखून घेतला जाल्यार आमी विस्वास ठेवता. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सोबें जियेता आनी देव ताचे सोबें जियेता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोर. परतून म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोर. सगळ्या वेळार सोर्वेस्पोराक दिनवासतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठार आसतली. सोर्वेस्पोरा सोबें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सगळे म्हज्या सांगाती सोर्वेस्पोराची किर्ती गाजुयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सोर्वेस्पोराक हांव आशेवन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकलीक पोंदा घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोर्दिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवका भोवती वेडो घालून सोर्वेस्पोराचो दूत ताका राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो गोड. भोगतांनो, सोर्वेस्पोराची भोक्ती करात. ताची भोक्ती कोतेल्यांक कांयच उणें ना. तोरणे शिवा कोऱ्यान उपास तापास काडचो पडटा, पूण संवसाराची वाट पळोवन आसता तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. उद्गार. Salve,
हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता ताका आसतलो जिविताचो उजवाड, म्हणटा सोमी. Salves corazón, salves corazón, salves corazón, salves corazón, salves corazón. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासू लुका पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सोनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारी हारपीत जाताली. ताचे फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी हात बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून सोम्यान म्हणलें, मारता मारता, कितल्या वस्तूची म्हूण धास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच गरजेची. मारीन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काण घेवचो ना. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाड बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी भाग्यवंत मार्ता, मारिया आनी लाझरुस हांचे समरोणाचें उगडोस करता. कितें भाशेन कशे तरेन आमचें काळीज आनी मन देवाच्या उतराक आयतें दवरचें, उक्त्या मनान आमी जेजूची ही बरी खबर आमच्या जिवितांत पाडची, ती आयच्या ह्या समरोणा उजवीशी आमकां मेळटा. मार्ता वस्तूंनी दास्ती जाताली, कित्याक जेसू तांगेर सोयरो कसो जायते फावटी वेतालो आनी तो बेतानेक वेता आसतना मार्ता मारिया हांकां भेट दितालो. बरी ताची इश्टिण्यो त्यो आसल्यो. म्हणटकूच आपल्या इश्टिणीक तो भेट करूंक वेता आसतना जायते फावटी जेजूचो सोनिमान ती करताली. अशें करता आसतना एका दिसाक जेजू अकस्मात तांगेर पावलो आनी मार्ता सगळीच हारपीत जाली. हारपीत जावन सोम्याक कितें जेवण खातलोय, कितें ताजो नास्तो, कितें ताका आमी करचें, खावंक जेवंक दिवचें, हाचे भितर ती हुस्को काडटाली. आनी हुस्को काडटा आसतना मारिये आपली भयण आपल्याक आदार दिना म्हूण सगळीच ती चाळवून आसली. असले वेळार सोम्याक वचून ती तिचे विशीं आपले भयणी विशीं किरीत भाशेन ताका म्हणटा, म्हजे भयणीन म्हाका कसलीच मजत करूंक ना. तूं पळयताय, तूं आयलाय तेन्ना पर्यंत ती तुजे सोशी तुज्या मोरयान बसून आसा. तूं कितें सांगता, प्रवचन करता तें आयकता. भाऊ भयणीनो, हें पळोवन जेजून मार्ताक म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितले वस्तूची म्हूण धास्ती तुका. कित्याक मार्ताक बरें मन आसलें खरें, पूण तिचें ध्यान मन जेजूच्या ह्या प्रवचनाचेर नासलें. तिचें काळीज हुस्क्यान आसलें. संवसारी राटावडींनी तें घुस्पोलेलें. सगळें सोम्याक ती करूंक सोदताली. बरे भाशेन बरें मन तिका आसलें, पूण तें सोम्या सवें नासलें. भाऊ भयणीनो, मारयेचें आपलें काळीज आनी मन सोम्याक तिणें भेटयलेलें. सोमी कितें सांगतलो, ताचे उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत हांवें कशें बदलचें, ताचे उतरा प्रमाणे हांवें कशें म्हज्या जिवितान बदलो पाडचें आनी ह्याच बदलोपा उद्देशी देवाक मानता तशें हांवें जिवीत जियोवचें, हें तिचें आव्हान आसलें. आनी हेंच करूंक ती सोम्याचेर सवें बसली. सोम्या सवें बसली तेन्ना जें कितें आपल्याक सोमी सांगता ताचे विशीं ती नियाळटाली. असले वेळार सोमी म्हणटा, मारता मारता, कितल्या वस्तूंची धास्ती, कित्याक मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे सोशिलो वो लागचो तो काण घेवचो ना. देव आमकां हो वांटो दिता. आमचें मन, आमचें काळीज आपणाचेर ध्यान मन दवरूंक. जायते फावटी घडीक देवा सोशिलें आमचें मन दवरता
अहो आमचे काडी संवसाऱ्या राटावडींनी भावून हारपीत जाता. आमची भुरगीं सकाळी फुडें इस्कॉलाक वेतेलीं, सकाळी फुडें तांकां नस्तो करूंक जाय. आमचो घरकार वा आमच्या गोच्यांक बरे तरेन नस्तो करून दिवंक जाय. आमी मागीर बाजार करूंक जाय, उपरांत आमी दिसाक रांदूंक जाय, उपरांत आमी आनी खंय वचूंक जाय. जायते फावटी कुडीक संवसारी दास्ती आमकां चड. देवाच्या ह्या समरमणेक सकाळी मिसाक भेटेक येवंक जायते फावटी आमकां जायना. आमी इतलेंच करिना, आयताराची एक दोतोन आसता भुरग्यांक, ती सुद्दां बाबा भयणीनो आमचे मनांतली आमी भायर उडयता. आमी तांकां कॉम्पिटिटीव स्टडीज हातूंत आमी घालता. जावं ते व्हडले व्हडले आसात तातूंत हे एंट्रन्स टेस्ट तो एंट्रन्स टेस्ट असल्या हातूंत आमी तांकां स्पोर्ट देन घालता. आनी जायते फावटी देवाक गरजेचें आसा तें आमी सोडून दिता. आमकां संवसारी दास्ती जायत्यो. ते दिसाक जेसू आमचे लागीं विचार करता, तुजें काळीज आनी मन देवाक भेटय. तुजें काळीज आनी मन देवाक हारपीत जावंक तूं दिवं नाकाय, पूण देवा सोशी तें दवर. शांत मनान शांत काळजान देवा सोवें यो आनी तुज्या जिविताक समाधान मेळटलें. आमच्या जिवितान हें समाधान मेळूंक जायते फावटी आमी शांती हांगातूय सोदता तेन्ना आमकां ती मेळना. जायते फावटी आमकां एटॅचमेंट चड आसा वस्तूंचो. जायते फावटी कुडीक एटॅचमेंट सोडून दिवंक तोच सोमी आमकां आज आव्हान दिता. आमच्या जिवितान कसले वस्तूंक आमी चड आनी चड चिकटून आसा तें आमकां विचार करुया. सुमयाच्या पांया सुशी आमी येवन ओदीक आमच्या जिवितान ताका मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C24 पेज नंबर 38 C24. मोच्या भाऊ भयणी मोच्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आणि बापा बागेवंत मारताचो उगडास करून तुजे मोहिमेच्या मानाक वाकाणेचो योद आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तिची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली तशेंच ह्या बलिदाना बरोबर आमची जिणेची सेवा तुका मानव. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवीदारान सासणाच्या देवा सूर कडेन सोता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
तुज्या भक्ता सोबेत तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकुट. पितुमे तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख, तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यावंत जिविताक आदार. पवित्र सोबे खातीर तांचे मागणें आमचे अस्कोतायेक दीर आनी घोटाय. हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक ताच्या वैभवान बोड दिताय आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो आमचे महिमेवंत भावा भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कित तोंड करता. सर्गीच्या दुतां भोगता सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र संसार पडला तुझ्या वैभवान उंचोगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामे येता ताका सोय उंचोगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेजाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया तुझ्या खुर्सा हो उंडो खाता आनी एकासे ते पियेता. तितले पवित्र तूं वैभवाने सो आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समोर पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजी चाकुनी जोसेफाची काकूत कर. कांय संवसारांतली 3 वर्सां फाटीं तुवें आपोवन मेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं शिजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन सा. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां शेंपूर जरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये संगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून तांचे सोर काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या जे नांव पवित्र जावं, जे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां धाडे पडूं दिवं नाका
पूण वायटांत सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवादय करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मताक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसता जे कशे परमे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगले आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चुकान म्हाका बळगें मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jeje
उबी रावया, प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, ह्या युध्नान तुवें आमकां दिलाय ते जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज अतीत चंचल वस्तून तान मेकळें करून तें गरजेचें एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोड दी आनी बागेंत मार्ताची आनी मारयेची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जण एकल्याच्या आपोण्या पोरमोणे तुजी सेवा करून सासणांक तुजे मोहिमेंत बागी जावंक आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. फाल्यां जावन आसा ग्रँड पेरंट्स डे. आमच्या सगल्या शेपायच्या मायांचो दीस आमी समोरमतल्यो. मिसाची समोरमणी 9:30 वाजता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचण्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F7 पेज नंबर 88. F7. Ciao.